साहित्य वैयक्तिक अभिव्यक्तीचे एक रूप, सुसंस्कृत समाजाचे प्रतिबिंब, संसार समजूक आरसो, कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी केंद्र साबार वर्स सावन ह्यांच प्रयत्नांत मग्न जावन आसा. सतत समाजांतूल साहित्य आणि सेवेच मुखेन साधन केलेले आणि समाजाचे उदरगती खातीर काम करचे, वावर करचे लोकांक आणि तांगेल उर्बेक अभिनंदन करचे प्रयत्न विश्व कोंकणी पुरस्कार 2024. कोंकणी अभिमान गीत सांगता विदुषी मेघा पै. कोंकणी जय कोंकणी मोवाळ मधुरवाणी बरी भासनेती संस्कृती आमची जीणेची रीती जीणेची रीती. कोंकणी जय कोंकणी मोवाळ मधुरवाणी बरी भासनेती संस्कृती आमची जीणेची रीती जीणेची रीती. हे गीत बरयलेले श्रीमती शकुंतला आर्किणी आणि गायकी विदुषी मेघा पै दोगांकय देव बरें करो म्हूण मागता. आता कार्यक्रमाचे सुरवात करूंक विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष CA नंदगोपाल शेणे हांणी येवकाराचे उतर उलोवका म्हूण हांव आग्रह करता. देवाक गुरुवर्यांक मालगड्यांक साश्टांग प्रणाम कोरनो. कोंकणी सरदार बस्ती वामन शेणै मम्माले मुखेलपणार निर्माण जालेले कोंकणी लोकांगेल श्रद्धा केंद्र विश्व कोंकणी केंद्राक विश्व कोंकणी समारोह 2024 कार्यक्रमाक येवन पाविले सर्व कोंकणी मोगी लोकांक मेगेले मोगाचे नमस्कारू आणि आत्मीय स्वागत. काळका दीस धूर जावन दिव लावन दीपाराधन करचे कार्तिक मास प्रारंभ जालेलो आसा. समृद्ध पावस येवन प्रकृती देवी संपत बरीत जावन आसा. पल्ले थळथळताची कोंकणी अवसूल घराक आजी पुरा चेडू येवन पाविल आसाची घरांत आजी गलगल आसा. आमकां कोंकणी लोक आमी विश्वभर 40 लक्ष जन म्हूण म्हणटाच ते बरी सान संख्या दिसच्या पुरो जाल्यार विंगड खंय नातिले एक आमगेले एक विशिश्टते कसल म्हळ्यार 40 चड विंगड विंगड बोलीर उरलोचे समुदाय 3 धर्म कोंकणी भास उलयतल्यांत आसा म्हणचे आमकां एक भरम म्हूण हांव लेखता. संख्या कितले उणे आसा पुरो जाल्यार आमी काम करच्याक खंडित इतले जन पावताची शक्त आसाची. आजी तुमी पुरो लेखू पुरोची हें विकेंड सोडून वारा मध्य 5 तारीखेक आनी 6 तारीखेक कार्यक्रम कशी केल्ले म्हळ्यार मस्त जाणांक गोतना तें म्हाका मात्र गोत अशें कसल म्हळ्यार आजी आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे प्रारंभ तुकून आमकां सपोर्ट करून पॅट्रन जावन आशिल्लो. विजन TVM 2030 सूत्रधारू TV मोहनदास पै हांगेले आजी जल्मदीस जावन आसा. नोव्हेंबर 5 तारीख. नोव्हेंबर 6 तारीख कोंकणी सरदार बस्ती वामन मम्माले 90th बर्थडे एनिवर्सरी. हे दोनी लागीं जावन आयला तिकून वारा मध्य जाल्यार होडना आमी पूर जनांनी ಒಟ್ಟು मेळ्ळ्यार ताका एक कार्यक्रम चंद आय म्हूण सांगून हे कार्यक्रम जोडून घेतिल्लो आसा. आयचे दिसाक हे कार्यक्रम उक्तावण करूंक येवन पाविले माहेचे प्रो वायस चान्सलर डॉक्टर दिलीप जी नायक हांकां हांव आत्मीय जावन स्वागत करता. विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्काराचे सन्मान प्राप्त जालेले प्रकाश नायक आज आमगेलो आसाची तांकांय आत्मीय जावन हांव स्वागत करता. कार्यक्रमाक मस्त नमनेरी साहित्य कृषी केलेले
कविते हें पूरा भाग घेवचें मस्त जन आमगेले मध्य आसाची प्रति एकल्याला नांव काडूं जायना एका उतरारी तुमकां सर्व साहित्य आसक्त जनांक कोण आयल्यांची तुमकां पूर जनांक स्वागत करता आनी विशेष जावन आज ही मस्त सान्न चेडून दिसता आसाची म्हणटाना तांकां आपोवन हाडला तांगेले पेरेंट्साकय हांव आभारी जावन आसा आनी त्या चेडवांकय आनी सर्व लोकांक हे कार्यक्रमाक स्वागत करता आनी सर्वांक देव बरें कर म्हण सांगून मेळयलें स्वागत हांव तर धन्यवाद अध्यक्ष माम तुमकां देव बरें करो. आज ही आमगेल मध्येन डॉक्टर दिलीप नायक हांणी आसचेची एक अभिमानाचो विशय हांगेल संगात तांगेले श्रीमती तांगेली धर्मपत्नी श्रीमती संध्या नायक हांणी उपस्थित आसाची तांकांय हांव येवकार सांगता. तशीची आमगेल्या अध्यक्षाक आनी आमगेले विश्वस्त मंडळी सदस्यान सर्वान तांकां फुलाचे येवकार दिवका म्हूण मागता. विश्व कोंकणी केंद्राचे सहयोगित्वार हिस्ट्री ऑफ कोंकणी थिएटर म्हणलेलें पुस्तक उक्तें केलां. ह्या उक्तेचे विचार आसात. हें पुस्तक श्री पुंडलीक नायक आनी श्री डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर हांणी बरयलां. आतांच कार्यावळी त्या पुस्तकाचे उक्ते करचे तशी आमगेले सगळे सर्व सदस्य मंडळीच्यान मुखार येवन ते पुस्तक उक्ते करचे कार्यावळी चलायसून दिवका. सगळ्यांक धन्यवाद. सर्वांक देव बरें करो. आता डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर हांणी ह्या पुस्तकाचे विशयी माहिती दितले. नमस्कार. विश्व कोंकणी समारोह 2024 आयच्या सोबीत सुंदर अशा सकाळच्या वेळाचेर ह्या उक्तावण सुवाळ्याक उपस्थित आशिल्ले सगळे मानेस्त आनी मोगाजानो, हांव मुजरत बस्तीमाम शेणे हांचो उगडास काडटा. कोंकणी रंगमाचेचो इतिहास हो संशोधनात्मक ग्रंथ तांकां आमी सुपूर्त केल्लो ते जेन्ना आशिल्ले त्या वेळाचेर. हो वावर डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर म्हणजे हांव आनी पुंडलीक नायक हांच्यांनी वांगडा पुराय केल्लो आसा. कांय वर्सां पयलीं पुंडलीक नायक हांणी विश्व कोंकणी केंद्राच्या शिश्यवृत्तीच्या माध्यमांतल्यान ह्या संशोधनात्मक वावराक सुरवात केल्ली. हिस्ट्री ऑफ कोंकणी थिएटर म्हणजेच कोंकणी रंगमाचेचो इतिहास म्हणजे मुंबय साकून कोची मेरेन पुराय कोंकण वाठारांत कोंकणी लोकनाट्या पासून आधुनीक कोंकणी नाटक हाजी एक प्रदीर्घ इतिहासाची एक परंपरा आसा. त्या परंपरेचो सोद घेवन आमी ह्या संशोधनात्मक ग्रंथाक आकार दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. लागीं 4 वर्सां ह्या विशयाचो आमी अभ्यास केलो आनी ह्या अभ्यासाची एक बरी प्रचिती म्हणल्यार हे पुस्तक आयज तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीन उजवाडाक येता. प्रकट जेवचारासचे अनेक पुस्तक लिंग्विस्टिक एनालिसिस ऑफ कोंकणी हे एक ड्राफ्ट लेवल रिसर्च रिपोर्ट पार्ट 1 फोनॉलॉजी बाय डॉक्टर बी देवदास पै ह्या विशयारी उजवाड घालता म्हणून डॉक्टर बी देवदास पै हांगे लागी हांव आग्रो करता. सगळ्यांकय नमस्कार. बस्ती वामन मामू तत्तावळी सांगतालो विश्व कोंकणी केंद्र एक युनिवर्सिटी वरी काम कोरता. तशी आमी एक सान प्रयत्न एक सोद वावर एक प्रकल्प घेवन तसो एक प्रयत्न केलेलो आसा. त्या लिंग्विस्टीक स्टडी ऑफ कोंकणी विथ स्पेशल रेफरन्स टू आमची गेले कुडियाळी डायलेक्ट. हे एक सुदीर्घ अवधीचो वावर म्हळ्यार 2-3 वर्सां हाका कनिश्ट जाय. तातूंत एक भाग म्हळ्यार आमचे एक 5 भाग येता. फोनेटिक्स, फोनॉलॉजी, मॉर्फॉलॉजी आनी सिंटॅक्स आनी सिमॅन्टिक्स म्हूण इतले विभागार आमी अध्ययन केला रे. एक भाशेचे एक वेळ कालारी
कशी आशिल्ली ताजी स्थितीगती म्हणून 100 वर्स नंतरय कळटा असले अध्ययन. आनी हें आमगेलें अंतू आतां आमी वेबसायटार की घाल्लारी आज आमी पळयताची हें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचे मस्त आमगेले भाशेचे विचारांत ताजे एक अन्वय जाता आसा. तेदना एक डेटा मेळटा. वरदी हांव विश्व कोंकणी केंद्राक तांचे अध्यक्ष सी ए नंदगोपाल शेणै हांगेल ಮೂಲಕ हांव अर्पण करता. धन्यवाद देवदास मॉम. दुबई अबुधाबीचो अनिवासी भारतीय उद्योजक आणि परोपकारी श्री मायकल डिसोजा हांणी MDVK म्हळ्यार मायकल डिसोजा विजन कोंकणी विश्व कोंकणी केंद्र हाजे रुवारी जावन आशिल्लो हांगा आयल्यांची तांकां स्वागत करता. तशीच विश्व कोंकणी केंद्राचे उपाध्यक्ष श्री गिल्बर्ट डिसोजा हांकांय हांव स्वागत करता. आज समारोहाचो पयले दिसांत YouTube वाहिनींतू 100 पेक्षा चड उपाख्यान या एपिसोड्स केलेले 3 जन प्रस्तोता या निर्वाहिकांक अभिनंदन करची कार्यावळी चलचार आसा. तांची नांव जाहीर करका म्हणून विश्व कोंकणी केंद्राचो सचिव डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांगेल्याक हांव आग्रह करता. हांगा जमिल्ल्या सगळे कोंकणी मोग्यान आमगेल्या अध्यक्षान तरी 2021 आमचो हो स्टुडिओ दिलो. 15 ऑक्टोबर म्हणलें न्हू तुवें नवरात्री हळद ते स्टुडिओचे उक्ता मंडळ पयले दिसूच आमी एक प्रोग्राम केलो आनी तो कितें कोंकणी नवरात्री आनी कोंकणी कितें संबंद आसा ते दोनी विद्या शिक्षण त्या खातीर हो केलो. आमकां भारी खूश आसा की तेच दिसार आमकां तो प्रोग्राम करूंक जालो म्हणून. आमगेले 3 आनी हय तांकां क्लॅप दिना कितें रावयला कितें तुमी आनी ते पयलो प्रोग्राम हिणें केलो सुचित्रा शेणेन. तिणेच 3 लोकांक नांवां सांगीत आशिल्लें तिका कितें लज दिल दिसता म्हूण म्हाका आपयलो आतां आपोवचाक. पूण हांव खुशेर आपयतां तांकां एक जाणांकय तांकां तेक लोकांकय हांगा हाजेर माचीचेर येवका म्हणून मालगड सगळ्यां पैकी श्रीमती शकुंतला आरकिणी मागीर श्रीमती शोभा बस्ती शोभा शेणै. हांव सुचित्रा यश शेणै. विश्व कोंकणी केंद्राचे YouTube वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. मागीर नमस्कार. एक मिनिट. विश्व कोंकणी YouTube वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक दोन पट ऐकूया आता एक पट ऐकूया. नमस्कार. विश्व कोंकणी YouTube वाहिनीचे कोंकणी कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. तांची पयली उतर कशी आशिल्ली म्हणून तितलेच एक 10 सेकंदात दिलां. बरी आसा न्ही आयकूंक बरें जाता आनी हांचे बरेची स्वर बरेची प्रेजेंटेशन बरेची मेटिरियल म्हळ्यार कितें विशय आसा हाजे निमित्त आमकां सगळे म्हाका दिसता असलो एक स्टुडिओ आनी गोंयांत आसा आमकां 50 हांगेले आसा न्ही स्टुडिओ आसा न्ही तांकां आसा न्ही YouTube वाहिनीर पळय आसा. पूण आमगेली हे 3 रत्नां आसात हांगा. ही रत्नांक आमी आज मान करच्याक इच पावताची आनी 3 लोक आसाची. एक आमगेलो प्रेसिडेंट आसा मुखार येवचे श्री नंदगोपाल शेणै. एक आमगेलो मुखेल सोयरी आसा आनी एक आमगेलो मायकल बाब आसा. मायकल बाब तुका पळयलो खुशी जाली तुका पळोवन. यो 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 3 हांकां कित्याक 3 जाणांक आमी चुल्ल्या म्हळ्यार 100 पेक्षा चड केले हांचे प्रोग्राम. एकल्यांनी 100 आनीक क्लॅप दिया. एकल्यान 100 40 आनी 3 एकल्यान 100 10 आनी एकल्यान 100 1 100 पेक्षा चड जाले. इतले तांणी ताका त्रास घेतला की तयार करच्याक. आनी तांकां आमगेलो विघ्नेश आसता विघ्नेश ऑल द टायम ताका आनी सकाळ दनपार सांजे रात्री केन्ना जाल्यार रेकॉर्ड केला आनी 3 वर्सां भितर इतलें एक व्हड दाखल आमी केलेलो आसा. तांकां सन्मान करता तुमी त्या जाणान. एलविन बाब
आनी ती मोबायलाचेर ते फोटो मारता पळय वंदना कामत तीन सगळे पोस्टर्स काडल्या सगळे बरी पोस्टर जाल्या एक वेळी अभिनंदन करच्या कीच पावता हांव. अंतू मस्त संतोषाचा विषय कसा म्हळ्यार कंप्लीट फ्री जावन तांणी हे कार्यक्रम करता आसाची आनी एक 3 वर्सां तू 1700 व्हिडिओस ऑलरेडी विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलांत आसा आनी एब्सोल्युटली आमगेले हॉनररी बेजिसारी हें पुरे हांणी काम करतास म्हणचे आमगेले एक कोंकणी समाजाक एक भरमे विशय म्हण हांव लेखता. MDVK मायकल डिसोजा विशन कोंकणीचे स्पॉन्सरशिपारी भायर येयलें तसर उगड केलें तसर पुस्तक ताजी एक कॉपी आमी मायकल डिसोजा मामाके दितात आसाची. आतां एक सांजचे रील्स आमगेल मुखेल सैरो डॉक्टर दिलीप नायकान तांगेल अनुभवाचे 2 उतर उलोवका म्हूण हांव आग्रह करता. सगळ्यांक नमस्कार. हे आमगेले मेड इन कोंकणी स्पीच आसच्या पुरो सो हांव मुंबय शिकिल्लो सो म्हगेले कोंकणी तितले स्पश्ट ना बट हांगाचें वातावरण पळयतना हांव अंग्रेज भाशेन उलयल्यार समदिसना. सो पहिल्यांदा म्हाका डॉक्टर मोहन पै कस्तुरी हांणी म्हाका फोन करून ह्या फंक्शनाक येवचें जाता तुवें म्हणून निमगेलेलो. हांव कसो म्हळ्यार रिगार्डींग डॉक्टर मोहन पै तो बदम मिगेल मामू मोहन पै माम न्ही बदम माम मिगेल तो मिगेल अम्माल कजन जाता तो. सो ताण करचे सेवा कोंकणी भाशे खातीर हांव पळयलां फुडें दाखोवन. सो ताणें कसलेय म्हाका सांगतना हांव ना म्हणना बिकॉज आमी करूं जायना तो करता आसा आमी तांकां सपोर्ट दिवका. आनी मेन कसो म्हळ्यार हांगाचे प्रेसिडेंट CA नंदगोपाल शणे माम तांगेल हांव सगळ्या भारी अभिमानी. तांकां 1-2 फावटी मेळ्ळा हांव तांकां. कसो म्हळ्यार ताणें देवस्थानां हाजे विशय कितली सगळें कोंकणी आनी सगळें सेव केला. आनी तो इज अ व्हेरी बिजी पर्सन. ताका बिजनस आसा तागेले CA आसा बट अ बिजी मॅन ऑलवेज फायंड्स टायम दॅट आमी म्हणचे आमकां टायम ना म्हणून बट बिजी मॅन ऑलवेज दे हॅव टायम. सो ते सगळें केलां. आनी हांव सगळें हांगाचे प्रोग्राम्स म्हळ्यार आय एम वन ऑफ द सायलंट मेजॉरिटी. आमगेलो देश आसा तो सायलंट मेजॉरिटी चड. सो आमी हांव ते पळयल्या तांगेले प्रोग्राम्स शकुंतला मॅडम आसो शनै आसो हांगेले सगळे प्रोग्राम पळयला. मिगेले बायलेल कजन फर्स्ट कजन लक्ष्मण डॉक्टर जी लक्ष्मण प्रभू आ तांगेले वर्सांतिका व्हेरी सॅड डे दो मोहन पै TV मोहनदास पै बर्थडे बट ह्या वेळी आमकां एक दुख्खा संगत आशिल्लो आमकां. बट त्या एक इंटरव्यू हांव पळयलेले हुडगासाची पोटली म्हणून भारी म्हाका भारी हांव 2 फावटी पळयलें तें. सो तसल मस्त 2 एपिसोड आशिल्ल्याची. सो हांव कसो म्हणचे म्हळ्यार असल सगळें आमी करूं जाता. आनी बस्ती वामन शेणे 1987 देखून म्हाका तांगेलो गुर्त आशिल्लो आनी रियल ग्रेट पर्सन. ह्या हांव म्हणचें म्हण न्ही कोंकणी इज वन ऑफ द थिंग्स ही हॅज प्रमोटेड. हेल्थ कॅर ताजे विशय बंटवाळ म्हळ्यार तागेले अशें आमकां कितले कॅम्प्स करयला ते आमी वी आर वर्क क्लोजली. तागेले एक एसिस्टंट आशिल्लो नांव म्हाका सडन येना. सो आमी ते सगळें केल्लें. सो आमी खाली कोंकणी विशय ताका म्हणचे. आनी मिगेले हांव लेखता मिगेल सौभाग्य हांव ताका तांकां तांगेले स्टॅच्यू माळ घालचे आनी तांगेले 90th बर्थडे. सो कसो की एक संबंध आशिल्लो आमकां 87 देखून सूर केलेलो. सो हांव कसो म्हणचे म्हळ्यार आमगेले एक भास आतां CA नंदगोपाल शणेन सांगलें आमी कितली जैन आसा 40 लक्ष जैन आसाची आनी आदी कुडचिला चड जाताची. आमगेले माधव पै डॉक्टर TMA पै म्हणचे आशिल्लो 40 लक्ष जैन न्हय 80 लक्ष हात आसा आमगेले काम करूंक.
तशें आमी लेखका. सो इट्स डबल द थिंग्स वी हॅव. सो आमी काम करत ताजेन. सो आमी एक सब येवन आमकां एक हें मेळ्ळें, कसं म्हणटा ताजें पोडियम मेळ्ळें आमकां. खंय जेव पळय ऑर्गनायज जेवचें बारीक कश्ट. वन्स ऑर्गनायजेशन जाता तरी दॅट इज डिफिकल्ट, बट टू कीप इट सस्टेनेबल इज ऑल्सो मोर डिफिकल्ट. कळ्ळें तुमकां? सो हें नंदगोपाल शेणै हांव केन्नाय लेखचें हय ह्या सगळ्या प्रायज जेन्ना जाता तरी मागीर जेल्ले आसा म्हणून. बट आतां हांव कसो पळयता म्हळ्यार 9 जन येता ताची, वीच इज व्हेरी एनकरेजींग. आतां नंदगोपाल शेणै ताका आनीक 20 वर्सां आमी दिव येता. 40 नाही हांव कसं म्हणचें म्हळ्यार तशी कोणें पळय आनी आमी हें आसूं काय कसो म्हणून सक्सेशन प्लॅनर्स आमी ग्रूम करता. आमगे यंगस्टर्स आयडेंटिफाय कर न्हू तांकां स्थान दिवका आमी, सो दॅट थिंग कंटिन्यूस. एंड आमगेले कसं म्हळ्यार दीस कोंकणी लँग्वेज हें स्थान हें सब आसा पळय आमगेलें, इट इज इरेस्पेक्टीव ऑफ एनी रिलीजन कास्ट कसलें ना. आयचे दिवस असले कोरचे विशय आसा पळय भारी व्हडले विशय म्हणटा ह्या संदर्भात हांव सांगचें खूश पावता. क्रिश्चन आसा मुस्लीम आसा कसलेय हातूं हें ना. एवरीबडी इज कमींग टुगेदर फॉर अ कॉज, फॉर अ लँग्वेज. यू नो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देर. आमी उरलो न्हू, आमी वर्ड्स कर न्हू, हें कर न्हू. ते पळय कितलो देवदास पै मामान कशें की एक बूक हाडला. व्हेरी हॅपी अबाउट इट. सो आय एम मोर ऑनर्ड अँड हंबल्ड टू कम हियर. थँक्यू व्हेरी मच. आमगेले मुखावयली कार्यावळी पंढरीबाई हांगेले एक फोटोचे अनावरण करची कार्यावळी चलचार आसा हॉल ऑफ फेम अंतू. स्वातंत्र्या उपरांत भारतांत शिक्षण विशेश तरेन कोंकणी शिक्षण कोंकणी शिक्षणाच्या संदर्भाचेर हें आतां एक पॅनल डिस्कशन आसा. हें आतां चलून उरच्याक सूत्रसंचालक जावन आमगेलो श्री वेंकटेश एन बाळिगा आसा. वेंकटेश बाळिगा विश्व कोंकणी केंद्राचे नाहीतर सगळे कोंकणी ज्यो चळवळ आसा मंगळुरांतून ते सुरवात दाखून तो आशिल्लो मनीस. आनी आमगे विश्व कोंकणी केंद्राचो विश्वस्त जावन आशिल्लो, उपाध्यक्ष मेरेन आशिल्लो तो. कार्यदर्शी जावन आशिल्लो, मागीर उपाध्यक्ष जावन आशिल्लो. आयची ही सत्र तो चलोवन व्हरता. मान्य श्री वेंकटेश बाळिगा तुमकां हांगा हांव हे चलोवन व्हरच्याक आपयता. शुरूयेक हांव आयचे मॉडरेटर आनी आयचे सूत्रसंचालक ह्या सत्राचे श्री अशोक कामत हांकां वेदिकेक आपयता. तांगेलो टू पॅनलिस्ट जावन गोंय दाखून प्रकाश नायक, आमगेले मंगळूरचे प्रशांत शेट, नागराज खारवी, सरस्वती प्रभू, पांडुरंग नायक आनी फ्लोरा कॅस्टेलिनो हांणी आयलांची आनी वेदिकेक येवका. म्हळ्यार प्रथम जावन शिक्षण ते एक अफिशियल जावन फॉर्मल जावन स्कुलांत आमी कसन घेता ती शाळांत ते शिक्षणाचे बेसिक्स कसन आसा खंयचे आमी श्रेष्ठ शिक्षण जावं एक क्वालिटी एज्युकेशन म्हणून म्हणटा ती ताजे ಬಗ್ಗೆ एक थोडे वेळ आम्ही डिस्कशन करता ती. नंतर हे भाषा शिक्षण ಅಂತೂ
कोंकणी शिकोवचे विशयांतू आमगेले देशांत जाल्लेले प्रगती गोवांत कशें आसा, केरळांत कशें आसा, कर्नाटकांत कशे रिती प्रयत्न सकट जालां म्हणून त्या मुखारसून आमी व्हरतका जाल्यार कितलायक प्रयत्न आमगेले तर्फेन जावका जाता, आमी ते वाडोवन व्हरचे का, कशें काम कोरयता म्हणचे ಬಗ್ಗೆ समेत आमी डिस्कशन करतात. एज्युकेशन म्हणटना वाचूनचें, बरेंचें अथवा उणसेंचें, बागशेंचें हे एक व्याख्या दिलसनी, हे मिनींग दिलसनी एज्युकेशन म्हणटा. आणि इंगड जणांनी केला जणांनी सांगलसनी काय म्हणतना हे एक माहिती संग्रह करूनच आहे, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करूनच आहे ते म्हणून सांगलें यांनी. आणि ಕೆಲವು जणांनी सांगलसनी काय म्हणताना एक पांडित्य पडायचं घेऊनच आहे ते एक म्हणून सांगलसनी. कित्याक म्हळ्यार डेली आमी एक ना एका विशयाचेर शिकून आसा, आमचे ते जल्मातावन आमी शिकून आसा आनी शिकून आसतले मुखार एज्युकेशन आमचे आमी आनीक एक्वायर करूंक. स्टील आय एम फिलींग दॅट म्हाका तेंच की हांव आनीक खंय म्हजे कडेन लॅकिंग आसा. आय हॅव टू एक्वायर सम मोर एज्युकेशन. शिकले आमकां आनी कितें ताण काय म्हणटात बागान आनी कितें जाय, ओड येता ताची, आनी कितें शिका जाय, आनी कितें शिका जाय. कारण मुळावे शाळा ह्यो त्या राज्यांतल्या लोकल भाशेंतल्यान सुरू जावपाच्यो, पूण त्यो जाल्यो ना. आमकां हें सगळं आमी घर कडेन उरलो म्हणचें तळी हें शिकूंक हांवें म्हळ्यार हेका प्रश्न येयलो गे ना आनी तो येता तसो. तर आमकां हें सगळं कळटा आनी हाज्या पासून हांव आमी शिकूंक हांवें ते आवश्यक सगळें आमकां सगळ्यांक कळटा म्हळ्यार एक प्रश्न येता तसो जाल्यार सगळ्या कडेन जाण शंकरूपारी शिकून वता से आमगेले हांगा कर्नाटका आसले 40 कम्युनिटी, गोंया असले कम्युनिटी, तर पुरा कम्युनिटीचे पुरा कोंकणीचे संप्रदाय हे पुरा एक कडेन मेळ्ळ्यार ते लायक एक शिक्षणाचे एक हें घेता. आमगेले कोंकणी फुडें घर घरची भाशा जावन आशिल्ले जाल्यार आज आमगेले कोंकणी भास घर घर भाशेतून एक शैक्षणिक भाशा जावन एक उन्नतीकरण जाला. क्वालिटी दिली, दर्जो दिलो, लिटरेचर दिले, म्युझिक दिले, सगळे तरेचे दिले. आमच्या स्कुलांत ज्या वेळाचेर 2012 स्ट्रेंथ जी 52 आयिल्ली, आयज आमच्या स्कुलांत कोंकणी मिडियम प्रायमरी स्कुलांत 200 भुरगीं आसात. एटलिस्ट प्रायमरी शिक्षण हे आवय भाशेंतल्यान आसचें असो एक मान्यताय आसा की आवय भाशेंतल्यान प्रायमरी शिक्षण जावचें. मुळावें शिक्षण अप टू 4th or 5th मेरेनचें शिक्षण आवय भाशेंतल्यान जावचें असो हें आसा. हांगा हें सत्र संपता. सगळ्यांक नमस्कार. कोंकणी साहित्यांतलो विनोद हे सत्राचे सत्र संचालक जावन आमगे लोटू श्री HM पर्णाल आसाची हांकां सादर स्वागत करता. आमगेले पॅनलिस्ट जावन फादर फ्रांसीस अलंगार आमगे लोटा आसाची हांकां स्वागत. तशीच आमगे लोटू डॉक्टर तन्वी बांबोळकर आसाची हांकां स्वागत. फायनली हास्याच्या रुपांत आमी सम वॅल्यूज दिवचे प्रयत्न करता, पूण ती दुखयनासतना कशी मारप हें म्हाका दिसता विनोद करता. फायनली विनोदाचें काम समाज सुदरपाचें म्हणून तुमी सांगताले, पूण हास्यांकण जावं हास्य जावं वाचूंक राखून रावचे चड आसात. साहित्यांतू विनोद कशी उत्पन्न जाल्ले म्हणून आमकां कळून घेतले आनी विनोदा नांवारी आमी कोणाकय दुखयना अशी समाज सुदारण करची तशी आमी ताजे उपयोग करता म्हळ्यार हें सत्रा देखून आमकां कळून घेतले. आमगेले पॅनलिस्ट फादर फ्रांसीस अलंगार, डॉक्टर तन्वी बांबोळकर हांकां धन्यवाद सांगताची आनी आमगेले सत्र संचालन करून दिलेले श्री HM पर्णाल हांकांय देव बरें करो म्हणटा. नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे आयचे आतांच सत्राक आयिल्ले सगळ्यांक हांव स्वागत सांगता. आनी आतांच सत्र जावचें आसा कोंकणी वाचन संस्कृती. म्हालगड्यां मदें कोंकणी वाचनाची संस्कृती कितली विस्तृत आसा, कितली खोल आसा हें आमकां कळटा. सो ते कोंकणींत वी नीड स्वयंसेवक टायप ऑफ हें वॉलंटियर्स, त्या थोडा मार्केटिंग जाता. स्कुला वचून एग्जिबिशन लावपाचें आनीक ताका रिस्पॉन्स बरो मेळटा.
पूण जेन्ना एक डेट ठरयतात त्या स्कुला कडेन परमिशन घेवन आनी त्या दिसाक थंय कोंकणी भाशा मंडळाचे स्टाफ वता आनी एग्जिबिशन लायता. असो रिस्पॉन्स म्हळ्यार रिस्पॉन्स बरो मेळटा भुरग्यांक. पयलीं जर सारकी अनावन्स जर करत जाल्यार सेल बी बरो जाता. कोंकणी वाचन संस्कृती हें सत्र हांगाक संपता. एक अप्रुबायेचे कला प्रकार आसा. गोंयचे श्री कठमागळ दादा पंगड पोंडा हाजी सदस्यांनी प्रस्तुत करचे दिवळी नाच. आमचे मुखारी विद्यारंग मित्र मंडळी खारविकेरी कुंदापूर हाजी सदस्यांनी प्रस्तुत करचे सांप्रदायिक होळी नाच. ब्रह्म स्वागत कन्यानो होळी पुनावो कन्यानो विद्येच्या बुद्धीच्या अति संपन्न तुम्ही कन्यानो मत्स्यागंधी सौगंधी कन्यामणी तुम्ही कन्यानो कृष्णा सारथी अर्जुन को रसी ग्रहिणी सारथी घराणे को या सांगात या बैल बांधिला या सांगात या बैल बांधिला या सांगात या बैल बांधिला जीवात्मा परमात्मा सूर्य देव गुणा मनुगा जीवात्मा परमात्मा सूर्य देव गुणा मनुगा पराशर व्यास मुनी वाल्मीकि नमनुगा पराशर व्यास मुनी वाल्मीकि नमनुगा. मल्लिकार्जुन जानपद कला समिती मंदर्ती हाजे सदस्यांनी प्रस्तुत करची तसले कुडबी गुमटा नाच. अरे गोया तनो यलागे मै कतो बंदो वेंगोणा उबेदा वेला घटे दो
सगळ्यांकय एक कडेन मेळयता. विश्व कोंकणी केंद्रान करचे भास आनी संस्कृती पर कार्यांतू उत्तीम साहित्याक प्रोत्साहन दिवचे आनी भाशेचे उदरगती खातीर समाजा खातीर काम केलेले अगत्य सेवा दिलेले जनाक सोदून काडून तांकां अभिनंदन करचे, अभिवंदन करचे, तांकां समाजाक दाखोवन दिवचे. हें एक बहुमुख्य आनी भरमेचें काम आमी करता आयलीं ती. आमगेल कोंकणीचो अभिमान अभिव्यक्त करचे एक गायन गायता विदुषी कुमारी मेघा पै. आतां कोंकणी अभिमान गीत. स्वाभिमानी स्वावलंबी अदम्य चेतना, स्वाभिमानी स्वावलंबी अदम्य चेतना, सहनशील धैर्यवंत कोंकणीचे जनमना, कोंकणीचे जनमना, कोंकणीचे जनमना. विश्व कोंकणी केंद्राचे सर्व कार्यक्रमाची सूत्रधार दिग्दर्शक बस्ती वामन शेणे हांगेले स्वप्न निज करच्याक कंकणबद्ध जावन आमगेल फुडें चलतसचे ह्या केंद्राचे अध्यक्ष श्री नंदगोपाल शेणे हांणी मुखार येवन सर्वांक स्वागत करता म्हण विनंती करता. देवाक गुरुवर्यांक मालगड्यांक साष्टांग प्रणाम कोरनो. विश्व कोंकणी पुरस्कार 2024 कार्यक्रमाक वामन मम्माले मुखेलपणार निर्माण जाल्ले विश्व कोंकणी केंद्राक येवन पाविले सर्व कोंकणी मोगी भाव भयण्यांक स्वागत सांगता. 2 उतरां उलोवचें इच पावता. आत्तां आनी मुखावेल दिसांतू आमगेले काम प्रारंभ जाता. पुरे कोंकणी संघ संस्थेक आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राक कोंकणी वरोचे, कोंकणी संस्कृती वरोचे चॅलेंजस आनी मुखावेल दिसांतू चड जाता म्हूण म्हाका दिसता. खंयचेय एक भास एक व्हड मट्टान मुखार वचाक आनी केवल कोंकणी लोकांक मात्र न्हय, कोंकणी घरकड उरले नातील विंगड लोकांनय कोंकणी उरलो जाल्यार त्या विशयांतू एक मस्त बरपी साहित्य रचन जावचें, कंटेंट क्रिएशन जावचें अगत्य आसा. आमगेले मुखेल सोयरी जावन दुर्चे गोंयांतून आमगेले वयरी प्रीती दवरन बांगरभूंय कोंकणी पेपर आनी मस्त विंगड कोंकणी पत्रिका आनी फॉमेंटो ग्रूप ऑफ इंडस्ट्रीसाचे नांवादीक उद्यमी श्री अवधूत तिंबलो आमगेल हांगा येवन पाविल्लो आसा. हांकां हांव आत्मीय जावन स्वागत करता आसा. देव सगळ्यांक बरें कोर म्हूण सांगून म्हगेले 2 उतरां समाप्त करता. फादर मोसिनो अतायत हांकां फावो जातास विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान पुरस्कार 2024. विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूर आणि म्हाका जीवनभर वावर केल्ल्या कोंकणी पासत वावर केल्ल्याक म्हाका पुरस्कार फावो केला. हो पुरस्कार म्हाका फावो ना म्हूण म्हाका दिसतालें, पूण तांकां दिसलें फावो म्हूण. तांकां दिसलें हांवें केला तो वावर म्हत्वाचो म्हूण. जर तो तांकां दिसलें हांवें केला तो वावर म्हत्वाचो म्हूण जाल्यार हांवें ना कित्याक म्हणचें. हो मोगान आनी अपुरबायेन दिल्लो म्हाका पुरस्कार हांव मोगान आनी दिनवाशे कडदान मानून घेता. आनी ह्या केंद्राक हांव सदांच येश आंवड येता. ह्या केंद्रा उद्देशी कोंकणी वयर सरची, फुलची आनी फळां दिवची ही म्हजी इच्छा, ही म्हजी खोशी. हांव एक लेखक न्हय, पूण हांव कार्य करता. कोंकणी आनी कोंकणी भाशेची उदरगत आनी कोंकणी भाशेचो फुडार सदांच हांव लेखपी आनी सदांच ताजे पासत हांव वावुरपी. आनी कोंकणी उलोवप्यां मदें भाशिकां मदें सदांच एकवट आसचो म्हूण हो म्हजो आवेस, हो म्हजो शेवट. देखूनच हांव जेन्ना एक कोंकणी मनीस खंय मेळटा ताजे कडेन हांव सदांच आमचे भाशेन उलयतां आनी ताका हांव
म्हजो भाव ताका म्हजी भयण म्हूण हांव लेखतां. हेंच मनान घेवन हींच चिंतनां म्हज्या काळजांत बाळगून हांव हो पुरस्कार स्विकारतां आनी विश्व केंद्र, विश्व कोंकणी केंद्र हांचे आभार मानतां. हें केंद्र फुलचें आनी फुडेवचें आनी सगल्यांक हीं फळां ह्या केंद्राची फावो जावची. जय कोंकणी, जय भारत. ही आशिल्ली कोंकणी फुडारा खातीर काम केलेल्या फादरबाचें विनम्रता प्रकट करची उतर. हांणी आतां वेदीर येवन आमगेल विश्व कोंकणी केंद्रान प्रदान करचें विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान हें स्विकार करका म्हणून तुमगेल्याक विनंती करता. विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष श्री नंदगोपाल शेणे हांणी मान्यस्त मोजिनोद अतायद हांकां वेदीर आपोवन घेवन येवका म्हणून घेवन घेता. हें प्रशस्ती प्रदान करचे खातीर आमगेल मदें आसचे श्री अवधूत तिंबळो हांगेल संगत विश्व कोंकणी केंद्राचे विश्वस्त मंडळीत सांद्यांनी वेदीर येवन कार्यक्रम चलोवन दिवका म्हणून विनम्रतारी विनंती करतास. श्री प्रकाश डी नायक हांकां फावो जातास विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार 2024. हांगेल कविता कृती मोड कुळ हाका त्या प्रशस्ती फावो जातास. ह्या वर्साचे विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार तुमकां आमी दिवचे आसा म्हळें तेन्ना श्री प्रकाश बाब हांणी कसल नमुन्याची एक प्रतिक्रिया दाखयली म्हणलें आमी हें एक व्हिडिओ केला तें थंय दवरून तुमी पळोवका व्हिडिओ. 2024 वर्स हें म्हज्या खातीर आनी म्हजे कविते खातीर खूब भाग्याचें अशें हांव म्हणत. भाग्याचें म्हणटा कारण इतलेंच की दुसरे भशेन सांगपाचें जाल्यार म्हजे कवितेन अंदू वर्सा हॅट्रीक मारली अशें म्हणन. कारण 14 जानेवारी 2024 ह्या दिसा म्हाका कविता ट्रस्टाचो पुरस्कार जाहीर जालो. जो पुरस्कार पोएट ऑफ द इयर 2023 हाज्या खातीर आशिल्लो. आनी त्या उपरांत जुलय म्हयन्यांत मुंबयच्या आशावादी प्रकाशनाचो पोएट ऑफ द इयर 2024 हो पुरस्कार म्हाका जाहीर जालो. आनी आतां नोव्हेंबरांत किंवा ऑक्टोबरांत म्हणुया म्हाका विश्व कोंकणी केंद्राचो विमला पै पुरस्कार जो म्हज्या मोडकूळ ह्या साहित्य कृतीक फावो जालो तो म्हाका फावो जाला. म्हणटकच सगळो आनंदाचो उमेदीचो भाग. कारण 1919 सावन हांवें कविता बरोवपाक सुरवात केली आनी 2024 मोठ्या प्रमाणात अशें म्हज्या कवितेचें म्हज्या काव्य प्रवासाचें सार्थक जालें अशें हांव म्हणत. कारण हो विश्व कोंकणी केंद्राचो पुरस्कार जो आसा तो म्हज्या वाटचालीत कवितेच्या वाटचालीत एक मैलाचो फातर अशें हांव म्हणत. मैलाचो फातर कित्याक तर विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूर हांगा येवप म्हणजे देवळांत येवप हाज्या सारकें जाता. कारण विश्व कोंकणी केंद्र पळयल्यारूच तान भूक विसरता. कारण थंय आशिल्लें वाचनालय, थंय आशिल्ले सगळे एकूण परिसर, थंय आशिल्लें वातावरण हें पळयत जाल्यार आमी मंत्रमुग्ध जाता. आनी अशें म्हणून दिसता की खरेंच आमी विद्येच्या देवळांत थंय आयल्या अशें दिसता. आनी म्हणून ह्या विद्येच्या देवळांतल्यान जो पुरस्कार म्हाका फावो जाला मोडकूळ ह्या कविता संग्रहाक त्या पुरस्कारान हांव खूब खोशी आनी धादोशी आसा. म्हाका हो पुरस्कार जाहीर जातकच सगळ्या कडल्यान जी परबी आयली तांचोय हांव उपकार मानतां. कारण अशे तरेचो हो पुरस्कार खूब दुर्मीळ असो पुरस्कार जो म्हाका म्हजे कवितेक फावो जालो. प्रत्येक दर एका कोंकणी मनशाची किंवा लेखकाची इच्छा आसता की हो पुरस्कार आपणाक फावो जावं आनी तो पुरस्कार म्हाका मेळटा हातूंत इतलें समाधान आसा आनी इतलें भाग्याची गजाल आसा ज्या भाग्यान म्हाका हो फावो जालो. कारण ताच्या फाटल्यान एक हें आसा की साधना आसा
आणि हांव जी कविता घेवन बसलो 1979 ते 2024 मेरेन आयजूय आनी सातत्यान बरयता, तातूंतल्यान जें समाधान सूख मेळटा ताचे सारकें आनी दुसरें सूख ना अशें म्हाका दिसता. विश्व कोंकणी केंद्राचो हांव खूब उपकारी आसा. अशी उलयतात काव्य भरीत जावन तांगेले एक प्रतिक्रिया प्रकट केल्या. कोंकणीच्यो एक उत्कृश्ट कवी, संवेदनाशील कवी श्री प्रकाश डी नायक हांणी आतां वेदीर दय करून येवका, बसका स्विकार करका आनी विमला वी पाय विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार आपणावका म्हूण हांगे लागीं हांव विनंती करता. शक्तिनगराचे हे एक केंद्रा विशयांत, विश्व कोंकणी केंद्रा विशयांत हांगा जावचे कार्यक्रमा विशयांत बस्ती वामन शेणे मम्माले सपन कसं आशिल्लें म्हणलें आमी आतां एक दृश्यावळी मुखेन परतेर पळोवया. म्हळ्यार विश्व कोंकणी विश्वविद्यालय एक युनिवर्सिटी करता म्हळ्यार मागीर एक मनांत आसा. कित्याक म्हळ्यार आमगे मालगड्यांनी पुरो केला, स्कूल केलें, कॉलेज आतां युनिवर्सिटी जाल्ले न्ही केला. तशीच विश्व कोंकणी कशें म्हळ्यार आमी कोंकणी म्हूण करचें, कोंकणी खातीर एक युनिवर्सिटी करून तातूंत आमी ताजे विशयांत पुरो काम करता म्हणून एक म्हजी आश आसा. कशें म्हळ्यार म्हाका पुरो गांवांत भोंवतन आसपा 2 वर्सां थंय म्हाका दिसलें आमकां कसलें एक भूल एक स्थान करता म्हणून एक म्हाका एक उमेद आयली. तशी विश्व कोंकणी हें विश्व कोंकणी केंद्र करता म्हळ्यार एक म्हाका आयडिया येवन हांव ताचें एनावन्स केलें. खंयचें संमेलनांत 7 दीस फायनल हें जातना समारोपांत हांवें आमी विश्व कोंकणी केंद्र करताची म्हूण केलें. तशें विश्व कोंकणी केंद्राचें काम स्टार्ट केलें. एक सार्थक भावना एक देवान आमी ती करेल न्हू म्हळ्यार जाल्यार जेन अभिरुची दोन येवका. शिक्षण, भलायकी आणि समाजसेवा क्षेत्रांत सेवा भारती रजिस्टर्ड मंगळूर हाका मेळटस, ह्या संस्थाक मेळटस बस्ती वामन शेणे विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार 2024. सेवा भारती रजिस्टर्ड ह्या संस्थेतून आयिल्ले श्री एच नागराज भट. विश्व कोंकणी भाषा समारोहाचे 2 दिसाचे एक कार्यक्रमांत बस्ती वामन शेणे सेवा पुरस्कार 2024 पुरस्कारू सेवा भारती रजिस्टर मंगळूरू आमकां रेकॉग्नायज करून दिल्लेले विश्व कोंकणी केंद्राच्या आडळित मंडळीक आम्ही हांव एच नागराज भट सेवा भारतीचे कार्यदर्शी मस्त धन्यवाद दिवच्या अपेक्षा करता. तशीच आज हांगा उपस्थित आशिल्ले कोंकणी बांधवांक आनी अतिथी वर्गांक हांव ह्या संदर्भारी वंदन करता आणि धन्यवाद दिता. 33 वर्सां फुडें आमगेले समाजांत आशिल्ले तसले दिव्यांग म्हळ्यार विकलचेतन चेडवांक त्या संदर्भारी घरान सुकून भायर सोडना आशिल्लीं. ते चेडवां आसा म्हूण सांगून ते कळनाशिल्ले, तांकां भायले जगत दाखयनाशिल्लीं. सो ते संदर्भारी हांगाचे मंगळुराचे गृहिण्यो समाज सेवा करता तसले गृहिण्यो सुमती शेणे तिका सुमतक म्हणटा आमी, तशीच इतर गृहिण्यो आनी डॉक्टर UV शेणे दिवंगत डॉक्टर UV शेणे हांनी आनी इतर डॉक्टर्स आनी समाजसेवक जावन आशिल्लो दिवंगत वासुदेव आर शेणे आमी वासंड म्हणटात ताका. सो हांनी पुरा मेळून स्थापन केलेले सेवा भारती रजिस्टर मंगळूरू. हांगेले मुख्य उद्देश कसो म्हळ्यार त्याच संदर्भारी असले विकलचेतन चेडवांक कोणी पळोवन घेवचे नाशिल्ले. तसले चेडवांक आमी भायर हाडून तांकां तरबेती, तांकां बौद्धीक तांगे अभिवृद्धीक आमी तरबेती दिल्यार तांगेले मस्त बदलावणे आडीत म्हणून सांगून योचना करून प्रयत्न करून त्याच संदर्भात स्थापन केलेले आमगेले हे चेतना बाल विकास केंद्र. हे चेतना बाल विकास केंद्रांतू तांकां जागो पुराय तरबेतीक जागो दिल्ले बौद्धीक जावन तांकां वैद्यकीय चिकित्से हे पुरा दिवचे तसले व्यवस्था करून ते चेडवांक ಒತ್ತಾಯ करून आणून ಸ್ವಲ್ಪ चेडवांक हांगा तरबेती दिल्ले प्रकार
तांगेल्यांतू आयिल्ले बदलावणे पळोवन मस्त चेडू येवचे सुरू जाले. ते चेडवांक आमी सकाळी आणू हांगा अगोलोपालना केंद्रांतू तांकां ट्रेनिंग दिवन संजे वापस होवन सोडचें काम करून मस्त चेडवांगेल्यांतू बदलावणे येवन आमकां भायल गांवांत सुकून एक असले केंद्र करता म्हणून सांगिल्ले प्रकार आमी भायल गांवांतूय असले केंद्र स्थापन केले. उल्लालांत स्थापन केले, तशीची रामपुंजांत केले आनी ते केंद्रांतले चेडवांगेले बदलावणे पळोवन आजी आमकां मस्त समाजा सुकून गौरव मेळटा आसा ते चेडवां विशयांतू. आजी आमी हे पोशकांक असल चेडवांगेले तरबेत घेतरी तांगेल्यांतू बदलावणे पळोवन मस्त खूश जाल्यार आसा. जाल्यार तांगेले मनांतू शाश्वत जावन अशी एक चिंते आमगेल नंतर एक आमगेल प्राय जाले दिसी हे चेडा कोण पळोवन घेता आमी सांगेल तांगेले मना अशी चिंतेक परिहार रुपारी आम्ही स्थापन केलेले एक स्थापन न्ही योजन केलेले असले चेडवांक म्हळ्यार व्हड जावन आसता न्ही तांकां तांगे जीवन पुर्ती आमी पळोवन घेवचे तसले एक वेवस्थेक आमी हात घालेले आसा. हे कार्य हाजे कट्टड इन्फोसिस फाउंडेशन आले एक सहाय्यरी दत्तास बहत जावन आशिल्ले योजन ते योजनेक सगळेच कर्नाटकांत असले दिव्यांग पोशकांक एक चिंतेसून भायर वच मटाची व्यवस्था ती जाता आसा. तसले एक व्यवस्थेक आमकां पूरक जावन समाजाचे आमकां धानीकरांगेले सहाय मेळ्ळेलो आसा आनी मस्त आमकां वॉलंटियर्सांगेली सपोर्ट मेळ्ळेलो आसा. आजी हे आमकां मेळ्ळेले पुरस्कारू विश्व कोंकणी केंद्र साकून एक पुरस्काराक आमकां तुमी आयडेंटिफाय करून आमकां आजी आमंत्रण दिल्ल्याक हांव मगदोम्मे तुमकां सगळ्यांकय हांव धन्यवाद दिता आनी आमगेले विश्वस्त मंडळीचे अध्यक्ष श्री मुकुंद कामत आनी खजांची जावन पी विनोद शेणे आनी पुरे मेळून तुमकां ह्या संदर्भारी विश्व कोंकणी केंद्राक आडळित मंडळीक मस्त रितीन धन्यवाद दिता म्हणून सांगून ह्या संदर्भात सांगूंक इच्छुक. असल होड सेवा करतसचे सेवा भारती संस्थे तर्फेन हांगा येवनसचे एच नागराज भट हांणी थंय दवरून वेदीर येवन बसका. सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय सेवा हंतू श्रीमती वीणा अडिगे मुंबई हांक मेळटस बस्ती वामन शेणे विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार 2024. ह्या वर्साचे बस्ती वामन शेणे विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार घेवचे श्रीमती वीणा अडिगे हांगेल प्रतिक्रिया पळोवया. नमस्कार. आज म्हाका पुरस्कार मेळ्ळो. आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट इट. कोंकणी लँग्वेज आमगेलें मस्त जन उलयताची जाल्यार विंगड नमुन्यारी. हांव मास्टर्स डिग्री करतना लिंग्विस्टिक्स करतना कोंकणी चूज केलेलें आनी आमी प्रत्येक खंयचे स्टेटांत देखून आयल्यांची ते हिस्ट्री पुरो जाणांक गोत आसा. काश्मीरांत देखून आमी कशी मँगलोर ते पावलींची म्हणून ते प्रत्येक स्टेटाचे आमी एक एक वर्ड घेतलां ते पुरो ट्रेस केलेलें हांवें. आनी आतांय जाल्यार पळय महाराष्ट्राची कोंकणी म्हळ्यार मराठी मिक्स करताची, कर्नाटकाची कन्नड मिक्स करताची आनी कोचीची जन मलयाळम मिक्स करताची. आमगेले 20 सिस्टर्सान भाशे गोंदळ म्हणून एक नाटक केलेलें तें भारी पॉप्युलर जालें. पुराय जाणांक गंमत जालें म्हळ्यार भाशेंत कशी चेंज आसता. भास एकीची कोंकणीची आनी आय एम अ कोंकणी लवर. कोंकणी भास कशी प्रत्येक कडेन उलयताची म्हणून आमी एक ड्रामा केलेलें तें पुराय कडेन दाखयलें. इवन गुजरातांतू कोडयालांतू मुंबयंतू पुराय कडेन भारी खूश जालें पुराय जाणांक. म्हाका 4 नियर लायफ डेथ हें जालेलें तातूंत भितर वाचून आयिल्लें हांव. एक ट्रेना एक्सिडेंट, एक 2 व्हिलरा एक्सिडेंट हांव ड्रायव करता आशिल्लीं आनी एक 2 हेल्थ इश्यूज तें देवान म्हाका तातूंत वाचयली. आनी म्हाका म्हगेले गुरू म्हळ्यार झोरास्ट्रियन कॉलेजा प्रिंसिपल तिणें म्हाका सांगलें की देवान तुका वाचयल्या तूं कशा खातीर म्हूण गोतच न्हय, तूं कसले जनां खातीर हेल्प करका, जनाक हें मदत करका, तूं सोसायटीन तुका कसं दिलां पळय तें वापस रिटर्न करका, तें रिटर्न करचे खातीर देवान तुका वाचयल्या म्हूण म्हणलें. म्हूण हांव तें पुराय सिन्सियरली घेवन म्हाका जनाक हेल्प करच्याक भारी खूश जाता. एक म्हगेल मेन हें कन्सर्न म्हळ्यार प्रत्येक मनीस
दाल मनीस जावो बायल मनीस जावो चेडूं जावो चेली चलो तांगे प्रत्येका भितर कसलेय पूण एक चांग गूण आसता. ते चांग गूण मस्तपण निपोवन दवरलेले नासता. ते भायर येवका म्हण जाल्यार एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळका. सो म्हगेल ते 3-4 ऑर्गनायजेशन्स आसाची ते ऑर्गनायजेशना थ्रू आमी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता चेडवांक हॉड्डांक आनी बिलीव मी ते पुराय जाण हॅपिली करताची आनी तांकां गोत ना आशिल्लें तसले सकट आमी मुखारसून हाडताची. म्हाका हे पुरस्कार मेळ्ळेल्याक हांव स्विकार करता देवाल प्रसाद म्हूण लेखून. थँक्यू सो मच. नमस्कार. समाजान आमकां दिलेल मोगू आमी परतून समाजा दिवका म्हळ्यार ध्येय उद्देश दवरून काम करतशी समाज सेवकी संशोधकी आनी बहुमुख प्रतिभा श्रीमती वीणा अडिगे मुंबय हांणी आमगेल मदें आसा ती हांणी दयकोर न्हू वेदीर येवन बसका म्हण हांगे लेगीत विनंती करता. मुखेल सैरी श्री अवधूत तिंबलो हांणी वेदीर येवन तांगेले चारोत्र उलोवका म्हूण निमगून घेता. जेन्ना वय जाता तेन्ना मुळाची याद येता आनी आतां परत दिसता की हें रीण जें आसा कोंकणीचें तें रिपेमेंटाचें टायम आयला. सो आमची हवे भितर कला आसा. गोंया आसा हांगा तुमची मेंगलोरा आसा वाटेर हांव रस्त्यार आयला थंय ही हवे भितर कितें तरी आसा. कोंकणी युनिवर्सिटी instead of focusing on campus or something which is a viable thought but a little bit archaic, तर आमी एक वर्च्युअल कोंकणी युनिवर्सिटीचें अडॉप्शन करपा जाय. म्हणजे आमचो वर्ग क्लासरूम सगळे कडेन जाला युनिवर्सल जाला. कित्याक आमचो एक स्वार्थ आसा म्हणल्यार कोंकणी. if कोंकणी perishes we perish. there is no identity. सो जसो आमचो धर्म आसता तशीच कोंकणी एक धर्म. म्हणजे लँग्वेजीची कितें इशी मिरेकलशें की खंयच्यान खंय वता जसो व्हाळ नदी वता तशी लँग्वेज वता. तर अशें पेशन्स विजडम इज sometimes more important than intellect. You are so result focused that you will miss the forest. Imagination is more powerful than knowledge. एक line वाचले मी परी, the future belongs to those who can connect the dots. Freedom to do Konkani and improve Konkani is how vigilant we are. Eternal vigilance is the price you will pay for freedom. So if freedom to do Konkani, it's up to us. Up to us how to build up this university and up to us how to propagate what I heard today to the youth of Konkani youth of tomorrow. ती स्वप्ना जी येता तुका भाषा ती मातृभाषा. So yes, I am a businessman and I am busy. And I am busy with Konkani. पूण अशे तरेन म्हाका दिसता म्हणजे 50 वर्सां गेलीं आनी देवान म्हाका आनी 50 वर्सां दिवची पडटली आनी जाय की हो प्रवास दवरता हांव आनीक जे कितें शक्ती आसा जे पर्यंत उमेद आसाच उरतलीच हांव ह्या कोंकणी खातीर एक थोडोसो कमिटमेंट करता. थँक्यू. ह्या उतरांतू एक विद्युत संचार आमगेल भितर केला. मोवाळ जाल्यारी शक्तिवान ताकतवर उतर ही. धन्यवाद तुमकां. आतां हे प्रशस्ती प्रदान कार्यक्रम हांगा जाला जाल्यार आमगेल विश्व कोंकणी केंद्र सन्मान कोरून प्रशस्ती दिवन थकची न्हय.
आमगेल मध्ये आशिल्ल्यांक चांग काम केलेल्यांक सोदून सोदून मुखार हाडचें, तांकां विंगडा परिचय कोन्न दिवचें आमी आमगेल धर्म म्हूण लेखलां. ह्या दिशेनी आमगेल मदें तूं आसचें विश्वस्त श्री विलियम डिसोजा हांकां आर्त दक्षिण कन्नड जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळेलो आसा. तांकांय ह्या एक वेदिरी आनी एक पटी आमी सन्मान करच्या खुश भोगतात. श्री अवधूत तिंबलो हांकां आमगेल विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन एक यादस्तिका दिवन सप्रेम आनी धन्यवाद पूर्वक जावन हें दिवका म्हण निमगून घेता. कितले करूं तुझें वर्णन, कितले करूं तुझें वर्णन, दिरे बेगीन दत्ता तुझें दर्शन, दिरे बेगीन दत्ता तुझें दर्शन. तूच एक दयावान गरीब गाय देखून, तूच एक दयावान गरीब गाय देखून उबी रावता सदा तुझ्या फाटल्यान, उबी रावता सदा तुझ्या फाटल्यान. दिरे बेगीन दत्ता तुझें दर्शन, दिरे बेगीन दत्ता तुझें दर्शन. तुझ्या भोवतणी चार सुणी, तुझ्या भोवतणी चार सुणी, दिलो ना कोणी तुझ्या बगर आधार, दिलो ना कोणी तुझ्या बगर आधार. दिरे बेगीन दत्ता तुझें दर्शन, दिरे बेगीन दत्ता तुझें दर्शन. सारे ग पद साध बगरे ग गरे ध, सारे ग पद बगरे ग गायता गायता तुझे गायन गायता गायता तुझे गायन मानुना घेरे म्हजे नामन, मानुना घेरे म्हजे नामन. दिरे बेगीन दत्ता तुझे दर्शन, दिरे बेगीन तुझे दर्शन, दत्ता दिरे तुझे दर्शन, दिरे बेगीन, दिरे बेगीन, दिरे बेगीन दत्ता दत्ता. दत्ता देव बरे करू. मनांतरंग हे विशेष कार्यक्रम आयचे हेजे मुखेल सोयर जेवण आसले. मुखेल सोयर जेवण आयलो नामादीक राज्य प्रशस्ती विजेत चलनचित्र निर्देशक आणि ख्यात रंगकर्मी जावन आसूचे मानस्त कासरगोड चिन्माम हांकां हांव स्वागत म्हणटात आनी दयकोन वेदेर येवका. तशीच आमगेले मध्य आसा
मनाचे सोयर जेवण हे मनांतरंगाದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ತಂಗೆಲ್ಲ ಮನ ಆಸಿಲೆ ತುಮಗೆಲ್ಲ ಮುಖಾರ್ ದವಡ್ಚಾಕ ಅಮ್ಗೆಲ್ಲ ಜನ ಸುಚೆ ಖ್ಯಾತ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದ स्टँड अप कॉमेडी करचे मुखेन जनाले मन आकर्षित केलेले एक सज्जन म्हळ्यार मानस्त सतीश नायक माम तुम्ही दयकोन बेदेरेव का तुमकां हांव विश्व कोंकणी केंद्रा सर्फेन स्वागत म्हणटा चिन्मा कॉमेडी करता तुमी हांव करना कॉमेडी म्हळ्यार सर्कसा जोकरान करचें तें हांव न्हय हांव कॉमेडी करना आनी सतीश नायकाक एक हांव कॉमेडियन म्हूण सांग तयार ना सतीश नायका जाल्यार मागीर तो स्टँड अप कॉमेडी तो पयसून म्हणा आतां सिट डावन कॉमेडी कित्याक म्हळ्यार आमगेले लायफाचे अनुभवाची एक हास्य आनी मिथाची आमी आयिल्लींची एक वेदिके मुखांतर तुमगेले वांटून घेवचेच पळय तें एक वंडरफूल डे म्हूण लेखता हांव